मंत्रिपदावयल्यान देवयल्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेची जाहीर सभा। प्रियोळ प्रगती मंचाच्या बॅनरा खाला सभा जाल्या। 3,000 लोक वाटेकार। आरोपाचेर जर गोविंद गावडे गच्चू जर केला जाल्यार म्हाका दिसता आज चौकशी जाता आशिल्ली आणि शेवटचे वत सांगता हो आरोप पत्रकारांनीच आंगार हाडिल्लो आरोप परत सांगता। पत्रांच्या माध्यमातल्यान वृत्तपत्रांच्या माध्यमातल्यान हाडिल्लो आरोप हो खरो आसा आणि म्हणूनच गोविंद गावडेकर सत्य उलयता म्हणून डच्चू दिल्लो आसा। हांवें 4 पत्रां केल्लीं आसात। गेली 3.5 वर्सां म्हाका मागोन म्हाका अपॉइंटमेंट मेळना। हांवें गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाक एक पत्र बरयलें आसात। आतां कायदेशीर बरयलेलें आसात की म्हाका केंद्रीय नेतृत्वाची एक भेट घालून दिवची। म्हज्या मतदारसंघाच्यो समस्या म्हणजे गोंयच्या राज्याच्यो म्हज्यो समस्या म्हाका केंद्रीय नेतृत्वा कडेन मांडपाक जाय। दुसरें हांवें मेल केल्ली आसात। हांव पुरावे घेवन उलयतां। ज्या मनशान आपल्याचेर दबाव हाडला त्या मनशाक हांवें पत्र नांवूच घेता। जेपीजी नड्डाचें नांव गोंयचे मुख्यमंत्र्यान म्हाजे मुखार घेतलें पूण म्हाका दिसता पत्रकारांच्या मुखार घेतला। इट्स माय डिसिजन। हांवें ठरयलेलें आसा एका भारतीय जनता पक्षाचो एक सच्चो समर्थक म्हणून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आदरणीय अमित शहाजी गृहमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांका पत्र बरयचें आणि आदरणीय भारताच्यो राष्ट्रपती यांकाय हो सगळो इतिवृत्तांत मांडचो जेणे करून तांकां ह्या गोष्टीचो समज जावपाक जाय हें चल्लां कितें तें। तळये जर गोविंद गावडेन ह्या मुवाक जर अपोज जर करूं नाशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता त्या दिसा भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री म्हणून केन्नाच जावपाक शकनाशिल्लो। आणि ते जर कोणी करून जर दाखयल्ले जाल्यार ह्याच गोविंद गावडेन करून दाखयल्ले म्हणून आज हे सगळे निर्णय मांडतात। मुख्यमंत्री जर कोण जर जावचो जाल्यार भारतीय जनता पक्षातले आमदारा पैकी जावचो। आणि हांवें तेदे वेळाचेर नांव घेतलें तें म्हणल्यारूच म्हजो इश्ट म्हजो मित्र जे हांव सदांच मित्र 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 म्हणटात तो दोतोर प्रमोद सावंत।